बोलिंग गावाने बसलं असं बसलं असं आम्ही याकडे का खबर आहो त्याला मी बोल राहिलो त्याला खबर आहे त्यांच्या म्हणून किती सांगला बरे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो गाडी एटी ऍक्सिडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची तुम्ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट घेणार तुम्ही घेणार टॉयोटा शोरूम घेणार तुमचं रोज माटा हा 4,500 डिवाइस आम्ही रिस्पॉन्सिबल आहोत हॅलो लाईव्ह गेला कॅप्शन ज्युनियर कोणत्या का अतिशय अंडर आहे का सर्टिफिकेट दिली गेला त्याच्या अंडर कोणाचा का होय नो अतिशा कोण मार रे तुमच्या मेघर आहे तुम्ही शोरूम आणि गाडी एटीचे लॉक आहे ना किराक दिली तुम्ही गाडी मेन्शन आहे मेन्शन आहे स्पीड 80 अतिशा मॅडम दिलाय का तुमचा लेटर नो अतिशा दिलाय अतिशा घेऊन दिलाय का सर्टिफिकेट शोरूम आपण ट्रायल मारता आणि अनेक सर्टिफिकेट दिता तुम्ही त्याला टेस्टेड सर्टिफिकेट किराक घेऊन टेस्टेड अँड ड्राय म्हणून सर्टिफिकेट खबर आहे तुम्हाला तुम्ही गाडी लॉक जाताली टेस्टेड अँड ड्राय म्हणून सर्टिफिकेट शोरूमात तुम्हाला रोल हल्लो देऊन जा तुम्ही किराक देऊन नाही का शूटिंग म्हणा गमले दोलो ना तुम्ही हांगासर तुम्ही जेपर्यंत आमकां 80 स्पीड लॉक जायना आणि फिटनेस मेळना तेपर्यंत गाडी हांगा आसतले मरे आमी हांगा रावतले पुरवणी फुडें पावला ते येता तुमकां मेसेज ऑलरेडी मेळ्ळी मरे तुम्ही पुलिशेक आपयले तुम्ही आतां तेच सांगले आता वाटेर एक म्हयनो जाल्यार आमी रावपाचे आमी फोंडान पडपाचे आमी गाडीची फिटनेस जायना मरे तुम्ही गाडी विकल्यात तुम्ही गाडी विकल्यात डिवायस विकल्यात फिटनेस सांगना एक म्हयनो गाडीची फिटनेस सांगना मरे रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट नाउ हाऊ यू सेलिंग द व्हेकल विदाउट दिस तुम्ही दिला सर्टिफिकेट मरे हाऊ यू गिव्हिंग सर्टिफिकेट तुम्ही सर्टिफिकेट दिली कशी तुम्ही सर्टिफिकेट दिली कशी 28-29 लाखाची गाडी घेवपाची तुम्ही खर्च करून अरे तू काय पयर पोटार हात धरून गेलो कोणी तुका सांगता तुमका आमचे काय पैसे ते काय खबर ना काय आज टॉयोटा शोरूमान आज आम्ही हांगा येयला तेका येवपाक कारण म्हणजे आम्ही एक हांगाल्यान आयक्रॉस हायब्रीड गाडी घेतलेली ओके तेन्ना हेंच्यान गाडी विकली हेंच्यानी आज आमकां आनी एक म्हयनो जाला गाडी घेवन गाडी घेतली आमी आनी तेंच्यांनी हे स्पीड गव्हर्नर लायलो 7,500 स्पीड गव्हर्नर घेतले रोज माटाचो स्पीड गव्हर्नर तेंच्यांनी सर्टिफिकेट दिले ती सर्टिफिकेट घेवन आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान म्हापसा आरटीओन पासिंगेन जेन्ना गेले तेन्ना ती स्पीड 80 एक्सीड जाली सो एक म्हयनो जालो हेंचे कडेन आन्सर दिवपाक ना हे म्हणटा की वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल हे टॉयोटा म्हणटा रोज माटा आहा तेंच्यांनी हात उखल्ला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हात उखल्ला सो आमी कितें करपाचें आमी एक म्हयनो जाले गाडी घेवन ती गाडीक फिटनेस मेळना गाडी जोडूंक मेळना तेता हायक्रॉस हायब्रीड ही गाडी इतक्या लाखाची गाडी घेवपाची आमी आनी आमी कोणान पडपाचे हितून मिस्टेक कोणाची आमी तांकां कितें सांगलें जाताले ईसीएम लॉक करून दियात कोण आमी रावले आज जातले फाल्यां जातले म्हयनोभर रावले आमी आतां गाडी हाडून हांगा मोत दवरलेली आहा आमकां जे पर्यंत इश्यूज रिजॉल्व जायना आमकां फिटनेस मेळना गाडी जे पर्यंत चलोवंक जायना तेन्ना गाडी हांगा मोदी दवरतले आनी आमी हांगा रावतले जी तुमकां पयलीं दिली सर्टिफिकेट ती वॅलिड ना सर्टिफिकेट वॅलिड आहा म्हणल्यार ती लॉक 80 स्पीडात एक्सीड जाता ओके म्हणजे कशें आहा तुमी स्पीड गव्हर्नर दिला तो कनेक्ट करून तुमी पळोवंक जाय ड्रायव्ह घेवन तुम्ही आयज कितें आहा रोज माटा कंपनी ही एका रिस्पॉन्सिबल आहात ते हात उखलतात ते म्हणटा आमची फॉल्ट न्हू तेंचे 7,500 रुपया घेतले आज ते स्पीड गव्हर्नराक हे शोरूम वाल्यांनी आनी आमी हाडूंक ना हे शोरूम जो शराय टॉयोटा आहा तेंच्यांनी हाडून दिल्ले आनी टॉयोटावाले आयज हात उखलता आमची फॉल्ट न्हू म्हणटा आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहा
जो मोहीन गुदिनोच्या अंडर चलता, जे कमिशनच्या अंडर चलता, तो हात वयर उखलता. सो आमी हितून फॉल्ट कोणाची टॅक्सीकारांची फॉल्ट? तुम्ही म्हणटले की आमी एग्रेसिव्ह जाता, आमी बीजेपी अगेन्स्ट, तशें काय ना, आमी सरकारा अगेन्स्ट तशें काय ना. आमचो प्रश्न पोटाचो. आमकां तुम्ही प्रॉपर जोडूंक दिना, पोट भरूंक दिना, करतले कितें? इतक्या लाखाची गाडी हाडपाची, 1 म्हयनोभर आमी घरात दवरपाचो, इन्स्टॉलमेंट कोण फारीक करतलो? आमच्या फॅमिलीक कोण बसतलो? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? गोवा गव्हर्नमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, दी शोरूम ओनरचो जाय काय रोज मारता, जो जावूय जाल्लो मोहीन गुदिनोचो, तो रिस्पॉन्सिबल. सायज तुम्ही सगळे हांगसर जमले तर तो मेरेन तुमकां सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट मेळना, तो मेरेन तुम्ही हांगसर हाडचे ना. आमकां फिटनेस सर्टिफिकेट जाय, आमचो इश्यू रिजल्ट जाल्लो जाय. 1 म्हयनो जालो की हायक्रॉस हायब्रीड गाडी हाडून गरीब मनशांनी, गरीब टॅक्सीकारांनी हाडपाची, खंयचे इन्स्टॉलमेंट फारीक करपाचे, खंयचे फॅमिलीक पोसपाची, कितें करपाचें म्हाका सांग. हेणी हेची गाडी, हो पात्रांव गाडी हेचो, कितें करपाचें हेणी? नाव सांगा तुमचे. माझे नाव रामचंद्र तलंकर. गाडी केन्ना घेतलेली? गाडी घेतला उणो म्हयनो जाय तेलो. ओके. सर्टिफिकेट आहा. ओके. फुडें तेका कोणाकडे घेतलेलो न्हू, तेका पगार करतात, 2 दिसांनी करतात, 3 दिसांनी करतात, 4 दिसांनी करतात. सोड कळ्ळें. 28 फेब्रुवारी गाडी घेतली. गाडी घेतल्यानंतर जे कितें करूंक जाय सगळें केलें, आरटीओन गेलो, तो गेलो. पण आता मोगेमोन सांगल्या प्रमाणे हेंचे कडेन पळय सगळें फ्रॉडिंग चल्लेलें. कळ्ळें तुका? इन शॉर्ट सांगता तुका, जो पर्यंत हेंचे कडेन हो 80 स्पिडीचेर लॉक किंवा ते आता नेवे तरेन ते कॉम्प्युटराचेर आमकां लॉक घालून या, तो पर्यंत आमी हांगा हाडचे ना. दिस सादें सोल्युशन. आनी जो हो इन्स्टॉलमेंट आहा तो पळय सेल्स एक्झिक्युटीव कोण आहलो, तेणी आमकां दिवचो. पुलिसांक कोणाक कळयलें हांगा? पुलिसान आतां कोणाक कळयलें तें कांय हें रोखडें कळटा तेंकां. म्हणजे चोरांचो साथ हे पुलीस दिता, अशें जालें ना? जे कोण बाबा खरेंच कायद्यान आहा, सगळें हितून आहा, तेंकां हें तर करतले जाल्यार पुलीस रोखडें धाडटा. हे शोरूमान काडल्या. पुलीस कोणाच्या प्रोटेक्शनान येयले, तेंचे की तुमचे? आतां ते तेंकां दीत राहा, पुलिसांकूच दीत राहा बाबा, ते कोणाच्या हेका येयल्या ते. सो बाप्पा, जो मेरेन आता फिटनेस सर्टिफिकेट मेळना, इन्स्टॉलेशन बरोबर सारकें जायना, तो मेरेन आतां कितें हाणें मरे, दुगोरडाय चड जालें हेंचें, चड जालें. म्हणजे हेच चोरता मरे आनी दुसऱ्यांक चोर म्हणटा, आमकां माफिया म्हणटा. हे व्हडले माफिया. माविन गुदिनो पळय आहा तो सगळ्याचे वटेन ताका कमिशनां जाय. काल जेन्ना सीएम येयलो अंजुनान, तेन्ना कितें उलोवणी जाल्ली? भूल थापांक हें करून करून आमची डायबिटी वाडलेली आहा. सांगलां प्रत्येक फावटी सांगता. सीएम फक्त आश्वासनां दिता आनी आतां म्हणटा प्रॉमिस करूंक शकता. कोड ऑफ कंडक्ट तूं मिटिंग कित्याक घेताय? तूं सांगून नाका. ह्याच दिसांनी तेका कळना हेची हें पळय आहा ती पातळी देंवल्ली आहा म्हणून सरकाराची त्यांच्या. काल येयल्यात, कालूय आश्वासन दिलें ताणें. आश्वासनां नर्तीतूनच पडटा भरपाय न्हू सध्या. कळ्ळें तुका? सुटावाचेर काय सांगना ताणें. सुटावो हेचे कडेन जावचोय ना. कळ्ळें तुका? एक तरी कितें सुसायड करचें पडटलें आमचें, तेन्नाच सुटावो. कळ्ळें तुका? काल हांवें तांकां डीडी दिला, म्हणजे काल पेमेंट ग्रँड लेटर दिला म्हाका, सेल लेटर दिला, ग्रँड लेटराक घातला भितर सर बस. तो सगळें घेतला आनी ते आतां म्हाका सांगता गाडी स्पीड लॉक जायना, स्पीड लॉक आमचे मनीस येवपाचे म्हणटाले, पूण तेंचे मनीस केन्ना येतले. सो तेंच्यांनी जर तर तांकां ती गाडी स्पीड लॉक जायना आसले न्हू हाय क्रॉसाक, जाल्यार तेंच्यांनी गाडी सेल कित्याक केली? तेंच्यांनी गाडी सेल करूंक करनासली न्हू. आतां म्हाका 2-3 दीस जाले, पूण ओके म्हाजी ग्रँड लेटराक घातलेले आसा भितर. म्हाजे आतां आज सांजे जाल्यार फाल्यां म्हाका ग्रँड लेटर मेळटलें. म्हाजी गाडी आतां रजिस्टर जातली वो ना ती म्हाका खबर ना. सो म्हाजी बँक चालू जाली, इन्स्टॉलमेंट चालू जालो तुमचो? बँकीन चालू दवरलें आपणाचें. सो पयशे हांव कशें भरतलो? जर जे मेरेन म्हाजी रस्त्यार गाडी येना ते मेरेन हांव कांय करूंक शकना. गाडी जेन्ना तुमी भायर काडली पळय तेन्ना गाडी भायर काडूं ना, गाडी भितर ही जेन्ना ग्रँड लेटराक घातला. सो फाल्यां परवा म्हाका ते ग्रँड लेटर मेळटलें, फाल्यां मेळटलें. सो ग्रँड लेटर हे म्हणटा आतां कितें, हांवें हातीच्या कडेन उलयल्लो. सो आमचो स्पीड गव्हर्नर वालो येतलो म्हणटा तो. केन्ना येतलो तो अजून कांयच खबर ना, पूण तो येतलो म्हणटा. ओके. मगन बाबा, जेन्ना शोरूमांतल्यान गाडी भायर काडल्या हय, तेन्ना तेंच्यांनी चॅक बीन करूंक नासलें सगळें? आमचं एकूच मान्य आहा सरकारा कडेन. काल आमी रिप्रेझेंटेशन सीएमाक सुद्दां दिल्लें. आमी तेका कितें सांगलां जाणां, आमी खंय आमकां स्पीड गव्हर्नर नाका अशें डिनाय करना. आमी तेंकां कितें सांगलें, तुमी एक्सटर्नल पार्ट दितात न्हू आनी तुमी मागीर आमचेर घालता. आमी खंय तरी तो तोडलो मोडलो आमी तुमी आमचेर घालता न्हू, आनी तुमी काडल्यान खंय तरी रोज मारता कंपनी तुमी हे दिल्यात. आमचें एकूच म्हणणें आहा की तुमी तुमच्या डिलरांक आहा न्हू, जे तुमचे डीलर आहा, शोरूम वाले आहा, तांकां फक्त सांगात शोरूमकारांक की तुम्ही ईसीएम लॉक करून दियात म्हणून. कित्याक बाकीचे शोरूम सुद्धा लायक महिंद्रा कंपनी आपली गाडी व्हेकल दिताना ईसीएम लॉक करून दिता. ती 80 स्पीड एक्सीड जायना आणि ते एक सर्टिफिकेटूय दिता की ईसीएम इज लॉक आणि इट्स लायक 80 स्पीड एक्सीड जावची ना म्हणून. तुम्ही सिंपल तशी गजाल करात न्हू. तुम्ही काय स्पीड गव्हर्नर हे रोज माट्टा कडल्यान कित्याक घेवंक जाय? आणि ते सुद्धा चलना जाल्ले. कित्याक
हे खबर आहा न्हू 7,000 8,000 9,000 स्पीड गव्हर्नर घेवपाचे हेचो कोणाक कमिशन वयता हेचे कोणाक कळ आहा तेका लागून तुम्ही सगळे करतात तुमकां जाय नाल्यार तुम्ही ट्रान्सपोर्ट ऑफ ट्रायटरेन तुम्ही हे काढा सर्क्युलर करा तुमच्या ऑथरायज डीलर आहा शोरूम वाल्यांक सांगात गाडयो तुम्ही सेल करताना ECM लॉक करून सेल करा म्हणून आम्ही खंयच म्हणना की आमचे गाडयो स्पीड गव्हर्नर नाका अशें आमी डिनार करिना मोटर व्हेकल एक्टान जी गोष्ट आहा ती करपाक आमी रेडी आहा ती गोष्ट करपाक रेडी आहा फक्त तुम्ही ECM आमकां गाडी दितना ECM लॉक करून दिया आनी तुम्ही सर्टिफिकेट दिया आता अशें कशें जाल्लें आहा ही गाडी तुम्ही दिल्यात ही गाडी 80 स्पीड एक्सीड जाता शोरूमान जाल्यान रोज मार्टा कडल्यान एक हे सर्टिफिकेट दिला 7,500 रुपया घेऊन त्यांच्यानी ते कितें डिवायस आहा ते लागना डिवायस येते चायना गायर टॉय ते त्यांनी कनेक्ट करूंक ना आनी गाडी जेन्ना पळय पासिंगेक गेली फिटनेस दिवपाक तेन्ना 80 स्पीड एक्सीड जाली सो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे फिटनेस दिना म्हणून आमकां ती गाडी भाडे मारूंक मेळना आमी परत शोरूमान हाडली गाडी आनी ताका विचारले ते म्हणाले आयज इश्यू सॉल्व जातलो फाल्यां जातलो कसो करून 1 म्हयनो जालो हायक्रॉस हायब्रीड 28-29 लाखाची गाडी टॅक्सी गाडी कित्याक बारीक गाडी बिझनेस ना आमी व्हडली गाडी घेतल्या खंयचो तरी रीण बीण काडून आतां सोड हेचेर रीण फारीक कोण करतलो हेचेर जोडूंक जाय आमचें पोट भरूंक जाय 1 म्हयनो जालो मरे 1 म्हयनो गाडी आनी घरा बसता आमी कितें करपाचें सो हेका हू इज रिस्पॉन्सिबल सगळे फाल्यां जाले काय लोक टॅक्सीकारांनी घालतले सरकारूय टॅक्सीकारांचे घालतले हितून व्हडलो झोल जाल्लो आहा कोणाक तरी हितून फायदो आहा नवो झोल करता हो स्पीड गव्हर्नर ही सगळी गेमी हे जाता न्हू नाल्यार हेंच्यांनी शोरूमांनी ECM लॉक करून दिवं येता काल जेन्ना सीएमान म्हटलं पळय आपूण अशें जावं शकता जाल्यार आपूण शोरूमान कडेन उलयता म्हणून आनी सुटाव करता कशें जावंक शकता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक जाय जाल्यार कितेंय जावंक शकता तशेंच जाल्लें आहा तेंच्यांनी टॉय मिटर हाडून घातलो आमकां 11:30 लाख इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना आमी ते रिन्युअल फारीक करता 5,000 रुपया सगळं आतां हांगर येयला तेन्ना कितें सांगलें तेणें शोरूमाच्या मनशान आमकां 1 म्हयन्या पयलींच्यान आमकां आश्वासनां दीत आहा आमी आयज हांगर गाडी दवरतले खंय तरी कायदो सुवेवस्था बिगाडल्यार उपकारता आमी आमच्या पोटाक लागून करता वी आर नॉट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट वी आर नॉट अगेन्स्ट त्या पार्टी बीजेपी आमी ते कोणाचेच अगेन्स्ट ना आमी फक्त ही आमची लढाई आहा ती आमच्या पोटाक लागून जाल्ली आहा सरकार हितूनच्यान राजकारण करता आमकां सुशेगाद आमचें पोट भरूंक दिनात ते एग्रिगेटराक प्रमोट करूंक जाय सगळ्यो गेमी जाल्ल्यो स्पीड गव्हर्नर मीटर कमिशन घेवपाची स्कीम जाल्ली आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराची आनी हे खंय तरी एग्रिगेटर आनी एप बेस्ड टॅक्सी प्रमोट करपाचो सगळो हो षडयंत्र आहा आमकां